Tobit chapter 10. इतल्या म्हणसर तोबियासाक वचपाक आनी येवपाक कितले दीस लागतले आसले तें तोबीत मेजीत आसलो. दीस सरले तरी पूत घरा आयलो ना तें पळोवन ताणें म्हणलें, ताका काळव कित्याक जालो गाय? घडये गाबायल मेलो आनी ताका दुडू दिवंक कोण ना जायत. आनी ताका हुस्को जावंक लागलो. ताची बायल आना अशी रोडगाल्ली. म्हजो पूत मेलो, तो आनीक जिव्यान मोदें ना. आनी ती रडूंक विलापूंक लागली. म्हज्या पुता, म्हज्या दोळ्यांच्या उजवाडा तुका हांवें वचूंक केन्नाच दिवंक फावो नासलें. आनी तोबितान तिका म्हणलें, भयणी म्हजें शांत राव, भियेनाका, तो सुरक्षीत आसा. रावो नासलेलो कसलो तरी वावर तांकां पडलो आसतलो. ताचो सांगाती पातयेवन येता तसलो, त्या भायर तो आमचो सोयरो. बोरवासो सोडूं नाका म्हजे भयणी, तो रोखडोच हांगा पावतलो. पूण तिणें पोत्ती पाळून म्हणलें, पुरो कर, म्हाका आनीक फटोवं नाका. म्हजो पूत मरून गेलो. दिसाची ती भायर वेताली आनी सगलो दीसभर पूत गेल्लो ते वाटेन पळयताली. आनी ती कोणाचेंच आयकोनासली आनी कांयच खायनासली. दीस धारेर पडटूच ती घरा परत येताली आनी आख्खी रात रडणें कोत्ताली आनी न्हिदोन आसली. रागेलान आपले धुवेच्या लग्नाच्या उत्सवाक 14 दीस थारायलोले. हें सोमतोच तोबियास ताचेशी गेलो आनी ताका म्हणलें, म्हाका वचून दी. म्हज्या आवय बापायन म्हाका जिवो पळयोवचो बोरवासो सोडला आसतलो. म्हणटोच बापा, हांव तुजे लागीं मागतां, म्हज्या बापायच्या घरा म्हाका पोत्तून वचून दी. हांव भायर सरून आयलां तेन्ना कशे परी तो संतापतालो तें हांवें तुका सांगलां. रागेलान तोबियासाक म्हणलें, म्हजें सवें राव, म्हज्या पुता, तुज्या बापायक तोबिताक तुजी खबर दिवन हांव मनशांक धाडून दितां. पूण तोबियासान आग्रो धरलो आनी म्हणलें, म्हाका म्हज्या बापायच्या घरा वचून दी. आनी काllav करी-नासतना रागेलान सारा आपले धुवेक तोबियासाच्या ताब्यांत केली. ताणें तोबियासाक आपले gireskaiechem अर्थ दिलें, mhonngê, दादले आनी बायलो, चाकोर आनी चाकोरनी, गोरवां आनी शेळ्यो, गाडवां आनी उंटां, कपडे आनी दुडू आनी घराच्यो वस्तू. बरें आवडून ताणें तांकां वचूंक दिलें. शेवटी तोबियासाक वेंग मारून ताणें म्हणलें, बरें करून वच, म्हज्या पुता, तुजी वाट सुरक्षीत जावं. आनी सर्वेस्पर तुजेर आनी तुज्या पत्नी साराचेर सुबां आशिर्वाद घालूं. आनी हांव मोडचे आदीं म्हाका तुमचीं भुरगीं पळोवंक मेळूं. उपरांत ताणें आपले धुवेचो उमो घेवन तिका म्हणलें, तुज्या सासऱ्यांक मान दी. जे परी आमी तुका जिवीत दितलीं आवय बापूय, तेच परी तीं तुजीं आवय बापूय जातलीं. म्हजे धुवे, शांतीन वच. हांव जिवो आसोसर तुजे विशीं फकत बरें आयकूंक रावतां. आनी तांकां सगळें बरें आवडून ताणें तांकां वचूंक दिलें. एडना आपले वाटेन तोबियासाक म्हणलें, देव तुका बरे भाशेन परत हाडूं. तुजीं आनी सारा म्हजे धुवेचीं भुरगीं पळोवंक देव म्हाका लांब आवक दिवं. सर्वेस्परा हुजीर हांव म्हजे धुवेक तुजे आदीन कोत्तां. तूं जिवो आसोसर तिका केन्नाच दूख दिवं नाकाय. शांतीन वच म्हज्या पुता. आयज थावन हांव तुजी आवय आनी सारा तुजी पोतीन. सगळ्या आमच्या जिवितांत आमी सदांच खुशाल आसूं. तिणें दोगांयकूय वेंग मारली आनी तांकां सगळें बरें आवडलें. खुशालकायेन आनी संतोशान भरून तोबियास रागेलाच्या घरांतलो भायर सरलो. आपलें पयन येसस्वी जालें देखून ताणें सर्वेस्पराक सर्गा आनी संवसाराच्या राजाक दिनवासलो. ताणें रागेलाक आनी ताचे बायलेक एडनाक वाखाणली आनी म्हणलें, म्हज्या आख्ख्या जिवितांत तुमकां फावो तो मान दिवंक म्हाका संतोश भोगूं. देवाचें उतर